नमस्कार वसंत आहे उल्हासबाबूची तो बाबा गोवांत तो देवस्थानचो अध्यक्ष ताचे सगळे केला तो बाबा उलयता सर आयज तुम्ही हांगासर विजीट दिला अलॉंग विथ आमदार आणि बाकीचे सगळे पंच मेंबर आणि सरपंचा वांगडा विजीट दिवपाचें कारण सर इन्स्पेक्शन बाब रोहन खंवटेन म्हाका रिक्वेस्ट केलो की पयलीं वचून हांव दाबोली एअरपोर्टाचेर वचून तो रोड स्ट्रेच सर्वीस रोड्स आमी कशे जाग्यार घालपाचे ताचेर मॉबींग गुदिनोक घेवन डिस्कशन करून सोल्युशन काडिल्लें तशेंच हांगाय बी मागचो यो आनी हांगा आमी वचून सायटीन पळोवया डिस्कशन करून कितें सोल्युशन काडया आज आमी येता आसतना ताणें म्हाका थोडे रस्ते दाखयले रस्त्याचें कंडिशन सारकें ना तें तो सांगता तें सारकें खरें येता वता आसतना लोक बोवाळ मारता आमदाराचें नांवान मारतले गव्हर्मेंटाचें नांव नाजाल्यार सगळे इंजिनियराक कॉन्ट्रॅक्टरांक सगळ्यांक आपयलें आनी पयलीं डिसिजनां घेतल्या की आयडेंटिफाय करून जे सर्वीस रोड एक नोडल ऑफिसर पयलीं अपॉयंट केला जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांगाचो बिचोलेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा ताका नोडल ऑफिसर केला फॉर द टायम बींग अलॉंग वीथ सुपरिटेंडंट इंजिनियर दत्तप्रसाद कामत तांकां दोगांची हांगा इनचार्ज म्हणून सांगता सद्या दीस ऑल दीस इश्यूज आर रिजॉल्व फाल्यांच्यान एक जेट पॅचर आयच्यान आज आयला एक जेट पॅचर फाल्यां येतलो 2 जेट पॅचर वील वर्क फॉर नेक्स्ट 5 days ते खंय खंय कितें आसा तें ताजो मनीस पंच कोण दाखयतले ते सगळे फोटोज बिटोज फिलअप केल्ले वतले ज्या जाग्यार खंय कितें घालपा जाय हॉट मिक्स घालपा जाय आयडेंटिफाय कर सांगला हॉट मिक्स प्लांट एक 2 आयडेंटिफाय करतले आनी तांकां म्हटलां की पावस चड ना आनी अशें उरलें जाल्यार बाय 24 तारीख पर्यंत एक हॉट मिक्स प्लांट आमचो 1 किंवा 2 तयार करपाचो आनी तांचे कडल्यान ते सगळे हॉट मिक्स घालून घेवप अशें हे टेंटेटिवली आमी आज करयले येणाऱ्या ह्या 5 दिसां भितर जेट पॅचर सध्या 5 दीस फूल 2 जेट पॅचर हांगार दवरल्या बरोबरच दवरल्या गरज पडली जाल्यार आनी एक रोपीन कर म्हटलं हांव ताका विचारतलो तो सांगतलो म्हाका समज आनी एक जाय जालो स्पेअर खंयचो आसा तो हाडटलो किंवा आनी खंयच्यानी आसा तो डायवर्ट करतलो पण दीस इज रियली दीस रिक्वायर्स इमिडिएट अटेन्शन हें म्हाजें प्रामाणीक मत एअरपोर्टार वचपाचो रस्तो नॉर्था वचपाचो रस्तो सगळ्या वचपाचो रस्तो सो थोड्या कडेन जे पोर्टबल्स आहा ते साठी ते जेट पॅचरान काड सांगलें तांकां म्हणून तांकां 2 जेट पॅचर सांगल्या गरज पडली जाल्यार तिसरोय हाड म्हणून सांगलो एक सायडीन कॉन्क्रीट घालपाचें उदक काम चालू आसलें पूण ते उदक बी आसा तें काडिना तेजे वरूच ते घालता आनी उरता तें तांकां सांगलां ते म्हणटा कितें आतां हे समज व्हांवून वचत जाल्यार म्हणटा 2 दिसांनी परत येतले म्हणटा आनी परत घालतले असो तांचो एटिट्यूड पावसाक लागून मातशें ते भितात आतां हॉट मिक्स प्लांट सुद्दां हांवें तांकां ऑर्डर दिल्या पूण समज कंटिन्युअस पावस पडलो जाल्यार प्लांट रेडी जावपाक डिफिकल्ट जातलें न्ही म्हजे कडेन जागेची कांटी ना तांचो पॉयंट सारको आसा न्ही हांवें अंडरस्टँड जाता पावस पडलो जाल्यार तांकां प्लांट सारको करपाक कॅलिब्रेशन करचें पडटा हॉट मिक्स पूण तरी आसतना तांणी सांगलां की अशें जर वातावरण एक 15 दीस मेळ्ळें जाल्यार डेफिनेटली दे वील बी एबल टू मेक ए हॉट मिक्स प्लांट फंक्शनल आनी ताजे वयल्यान मागीर आमकां हॉट मिक्स घालून सगळें हें करपाक मेळटलें 4-5 दीस सुद्दां काम केलें जाल्यार जातलें सर रस्त्याचे जेन्ना डांबरीकरण हॉटमिक्स जाता जाल्यार कांय दिसांनी ते पटोस पडटा हेजें कारण कितें क्वॉलिटी ऑफ डांबर ओ कितें एक दीस म्हजो एअरपोर्ट रोडाचेर गेलो एक दीस म्हजो हांगा गेलो तूं सांगता तें तुका मागीर 15 दिसां नंतर हांव तुका आन्सर दिवपाक शकता हांव सद्या स्टडी करता सगळे डिटेल्स मागयल्या ते जातकीरच मागीर हांव उलयलो हांव बेश्टो आय एम नॉट नोन फॉर मेकिंग एनी टायप ऑफ स्टेटमेंट आय मेक स्टेटमेंट्स वीच आय कॅन इम्प्लिमेंट सर नियर बाय मतदारसंघात कशें तरेन पळयता म्हापशेच्या रस्त्यांचेर दिस इज आउट ऑफ बॉक्स सो आतां तुमी पंपींग स्टेशनाचेर गेल्ले थंय कितें इन्स्ट्रक्शन आमी थंय हांगा गेल्ले मरे सायटीचेर प्रेझेंटेशन दिलें सगळें कितें कितें पोजिशन आहा ताका सांगलां टायम टू टायम ब्रीफ क्लियर बेजिकली आतांय ताका सांगलां थोडो नॅटवर्काचो रोड प्लॅन काड खंय कितें आनी कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय सद्या ट्राफीक शूड बी स्मूथ बेजीक फोकल पॉयंट इज कॉम्युटराक त्रास जावपाक जायना हें पयलें प्रायोरिटी आमच्या उल्याक आमचे PWD मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आयले म्हणून सगळ्या परवरी तर्फे तांकां हांव थँक्यू म्हणटा व्हेरी इम्पॉर्टंटली स्टेट हायवे आनी नॅशनल हायवे दोगांचे इश्यूज धरले जाल्यार वेगळे वेगळे विशय आशिल्ले
आज तांणी डिसिजन आनी डायरेक्शन्स दोन्ही दिल्या. सो वीच प्रॅक्टिकली कॅन अलाव अस टू एन्श्युअर की जे लोक वता टू व्हिलरान जी भायर मनीस वता भुरग्यांक पावोवंक वता गाडयो वता जे प्रॉब्लेम्स जाता तुमी मिडिया तर्फे हायलायट केल्ले आसा आनी आमी कंटिन्युअसली अलॉंग विथ पंचायत वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. जे शॉर्टफॉल्स आशिल्ले ते आमी हायलायट केले फॉर वीच इज गिवन इमिजिएट डिसिजन आनी डायरेक्शन जे तांणी सांगिल्लें आसा. आमचो प्रयत्न आसा की आमकां डेव्हलपमेंट जाता आसतना थोडे अडचणी येतल्योच आनी आमच्या हातून आमचे लोक सगळ्यांनी साथूय दिल्लो आसा टू एन्श्युअर दॅट स्मूथनेस इज दे आय मीन तांचें काम बरें जावनी म्हणून काम बरें आसा तांचें. पूण इम्पॉर्टंट आसा की ट्रॅफिक मुवमेंट ट्रॅफिकाचें सिंक्रोनायझेशन वीथ स्टेट हायवे नॅशनल हायवे भितरले रस्ते जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जाय तशे फोडून उडयले आनी आज पर्यंत दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. तोय विशय आमी मांडला. ही हॅज प्रॉमिस्ड अस की इमिजिएटली जेट पॅचर घेवन जे एरियाज प्रॉब्लेम जाले ते सर्विस रोडार पयलीं प्रॉब्लेम जाल्लो आनी कितें जाल्लो ते स्टेट हायवे नॅशनल हायवेचे इश्यूज तांणी रिजॉल्व केल्ले आसात. ही हॅज गिवन द डायरेक्शन सो दॅट जे कितें आमी आतां हांगाचे खंयचे क्लोजर जाय ओपनिंग जाय ताजेर ही वील अगेन रिव्यू इन अ कपल ऑफ मे बी इन अ वीक ऑर टू आनी तातूंत नेसेसरी डायरेक्शन्स ही हॅज गिवन फॉर पुटींग द रोड्स इंटॅक्ट. ही गरज काळाची आसा आनी आमकां हे कंटिन्युअस लोकां कडल्यान आमकां फोन येतात. इंजिनियरांक वचनात फोन आमकां येतात पंच मेंबरांक येतात झेडपीक येतात. ताज्या खातीर म्हाका दिसता एज अ टीम वी हॅव बीन सपोर्टिंग टू एन्श्युअर स्मूथनेस ऑफ दीस पर्टिक्युलर रोड. ही हो खूब ड्रीम प्रोजेक्ट आमचो आनी आज बाब दिगंबर कंपनीन आमच्या हांगा येवन स्वता पळोवन बारीक लक्ष घालून ही हॅज गिवन दॅट नेसेसरी डायरेक्शन्स. सो म्हाका दिसता ह्या दिसांनी सगळें जाता इतले जे आमचे लोक परवरीचे आनी पीपल हू आर मुवींग इन ट्रॅफिक टुवर्ड्स द एअरपोर्ट टुवर्ड्स द बीच बेल्ट लॉट ऑफ इश्यूज वील गेट रिजॉल्व हे म्हाका तरी पूर्ण खात्री आसा आनी लेट अस लूक एट रिजॉल्विंग दीस इश्यूज टुगेदर. सध्या फ्लायओव्हरचे काम कशें करतात आणि ते कशें तरेन करतात फ्लायओव्हरचे काम कशें तरेन चलता कितल्या भितर ते तशें जात हें चल्लां मागीर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.